आज आमच्या अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती जे दोन मुद्दे आसा, केंद्र सरकार आणि गोय सरकार कशा तरेन हुकुमशाही चल्लेली आसा त्या संदर्भात स्पश्टीकरण करपाक जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली तेचेर चड खोलान उलयतना सांगपाक सोदता की 20/9/2020 केंद्र सरकारान जे एग्रीकल्चर बील जे आसा, कृषी कायद्याचे जे बील आसा ते घाई गडबडीन त्या वेळार पास केले। 21 तारखेक आमच्या संघटनेतर्फे आमी सगळ्यान पयली गोंयान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या बिलाक विरोध केलो। आणि जसो जसो काळ वयता, जसे जसे म्हयने वयता तशे तशे त्या बिलाक शेतकऱ्यातर्फे योग्य तरेन अभ्यास करून योग्य तरेन तेचेर सगळे विशय हाताळून तेंच्यांनी ज्या तरेन पळय आयज त्या गेले 2 म्हयने तेंचें जें आंदोलन चालू आसा दिल्लीन, त्या बिलाचेर सगळ्यान पयलीं सांगताना सांगपाक सोदता की जे घाई गडबडीन हें बील केल्ल्या ते खंय तरी शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान केल्लो आसा। आनी तितून ज्यो अटी लायल्या की बाजार समित्यो ज्यो आसा त्यो नश्ट जावपाचो धोका निर्माण जाल्लो आसा, एक्सपोर्ट जो आसा शेतकऱ्याच्या मालाचो तो बंद जावपाचो धोका निर्माण जाल्लो आसा, सपोर्ट प्रायस जो मेळटालो शेतकऱ्याक तो मेळपाची तरतूद जी आसा ती बंद जावपाची हे आसा। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तितून येयल्या कारणान शेतकऱ्याच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो कॉर्पोरेट सेक्टराच्या हातान वयपाचो धोका निर्माण जाल्लो आसा। तशेंच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जे आयज सेक्युरिटी दिता, जे धान्य पिकयता ताका, त्या फूड कॉर्पोरेशन बंद पडपाचो धोका निर्माण जाल्लो आसा। आनी ज्यो खऱ्यो मागण्यो शेतकऱ्यांच्यो पळय आसा सगळ्या तेचेर अभ्यास करून जो केंद्र सरकाराक स्वामिनाथन रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो इम्प्लिमेंट करचो जाणून मोदी सरकारान या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आपले जे नवे कृषी बिल लादले गेला हेचो आमी निशेध करता। आनी जे शेतकरी भाव जे आमचे आसा तेंच्यांनी आयज दिल्लीची बॉर्डर ही ज्यो आसा, सिंधू बॉर्डर, गाजीपूर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ज्यो आसा ह्यो खंय तरी आयज मोठ्या प्रमाणात चक्का जाम करून थंय दवरलेले आसा शेतकऱ्यांनी आंदोलनान, आपल्या आंदोलना मार्फत। तशेंच 5 मिटिंगो केंद्र सरकार कडेन शेतकऱ्यांनी केल्ल्यो आसा ह्या बिलाच्या संदर्भात, पूण तेचेर आयज पर्यंत तोडगो येना। आता प्रश्न असो पडटा की जे बिल शेतकऱ्यांक विरोध जर आसा जाल्यार ते कोणाक लागून लावप, हो प्रश्न हांगासर उपस्थितीत जाता। आनी जो शेतकरी मेहनत करून अन्न पिकयता, 2 वेळचे जेवण लोकांक दिता, त्या शेतकऱ्याक रस्त्यार हाडप कितपत योग्य आसा हो खंय तरी केंद्र सरकारान जबाब आयज देशाच्या जनतेक दिवपाची गरज आसा। आयज प्रश्न असो पडटा की केंद्र सरकार जे आसा हे कोणाक लागून काम करता असो प्रश्न पडटा की ज्या तरेन केंद्र सरकार वागता त्या तरेन आमकां दिसता की स्पष्टपणान की केंद्र सरकार जे आसा हे देशद्रोह करपाक फुडें सरलेले आसा आनी देशद्रोहीपणान वागता असो आमी स्पष्टपणान हांगासर आरोप करता आनी कारण स्पश्ट करता हेचेर। देशद्रोही आमी कित्याक म्हणटा मोदी सरकाराक की एक वेळ लाल बहादूर शास्त्रीन जय जवान जय किसानाचो नारो दिल्लो आनी त्या नारो दिवपा फाटलें म्हत्व कितें आसलें की जे किसान अन्नदाता तांकां एक आमी म्हणटा, तशेंच जवान देशाच्या सिमेचेर रावन आयज देशाचें रक्षण करता, हे दोगूय एक म्हत्वाचे घटक आसा आयज देशाचे। जनतेक जर आयज बऱ्या पैकी सूख सोयी जर मेळटा जाल्यार हे 2 मेन तेचे घटक आसा, प्रमुख घटक आसा। आनी ह्या जवानांक लागून आनी ह्या अन्नदात्याक लागून, किसानांक लागून देश सुरक्षीत आहा, 2 टायमाचें जेवण खाता, जेवता आनी सुरक्षा जी बाकीची आहा ती सगळी लोकांक मेळटा। पुणून हांगासर आयज केंद्र सरकारच्या ह्या भुमिकेमुळे जो अन्नदाता आसा, जो किसान आहा हो आयज रस्त्यार देंवलेलो आसा आनी तेका धमकी दिवपाक, तेका रोखपाक
केंद्र सरकारान त्याच्या विरोधात हाडून जवान उबे केल्लेले आसा। हेका लागून हे सरकार हे देशद्रोही सरकारा कारण ज्या दोनूय घटकांक हातीन हात घालून आयज देश राखता, कोण अन्न दिता एकटो तर एक देश राखता, देशाची सुरक्षा पळयता, तांकां दोगांय वाडून एकमेका विरोधात उबे करून हे सरकार कितें सांगपाक सोदता, कितें साध्य करपाक सोदता हेजो प्रश्न आयज सामान्य मनीस म्हणून आमकां हांगासर पडटा। हेचे उत्तर गोंयच्या जनतेक सबंद देशाच्या जनतेक आयज दिवपाची गरज आसा। कारण आयज इतलें वातावरण दिल्लीच्या ह्या बॉर्डरींचेर टेन्स जाल्लेलें आसा की आमी कितलींशींच आंदोलनां हेच्या पयलीं पळयल्या की कोण एक फातर मारलो जाल्यार मागीर लाठीचार्ज जाता, गोळीबार जाता। तसो हो प्रकार हांगासर जाल्लो आसा की शेतकरी आपल्या मागण्यांक लागून ठामा, तेवटेन जवान आपलो जो आदेश येयला तेचेर ठामा, आनी एक सुद्दां जर कोणी थंय जर कितें फातर मारलो कितें मारलो जाल्यार हेवटेनच्यान गोळीबार जावपाची शक्यता, तेवटेनच्यान ते आपल्या संरक्षणाक लागून फाल्यां आनी कितें तरी सोडून मारपाची शक्यता, कित्याक ते थंय काय आपली हत्यारां बी घेवन येवना। म्हणटकच अशा रितीन जे पळय हे लडोवपाचो प्रयत्न पळय जो चल्लेलो हो देशद्रोहाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा। आनी खंय तरी मोदी सरकार जे आसा हे जय जवान जय किसान हो नारो जो आसा हो गुंडाळून खंय तरी मर जवान मर किसान ह्या नाऱ्याक प्रोत्साहन दिवपाचें काम करता। ताका लागून आमी मागता, गोंय सरकारा कडेन मागता की जर गोंय सरकाराक तर ह्या आंदोलनाचें मातशें सुद्दां तर म्हत्व आसा आनी जाल्यार तेंच्यांनी केंद्राक जाता तितले बेगीन कळोवचें आनी जे कितें विशय आहा पळय ते सोडोवचे प्रयत्न करचे त्या बिलांच्या। दुसरी गोश्ट म्हणजे आयज गोंय सरकारा बद्दल उलयतना गोंयान जी पळय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आहा, पोलीस बळाचो वापर करप हे अत्यंत सकयल्या पातळीचेर आयज गेल्लेले आसा। हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आयज दाखोवन दिल्लेले आसा। कारण 4 दिसां पयलीं जो होंडा बागान जो प्रकार घडला, मायनींग ऑक्शन माल जो आसा हो माल घेवन थंयसर जो ट्रान्सपोर्टर नेमप आनी ह्या ट्रान्सपोर्टर आपल्या पसंतीचे नेमप अशी मुख्यमंत्र्याची अट आसता। आनी मागीर थंयसर मुख्यमंत्री कितें आहा आपलो हस्तक्षेप करप आनी जे कोण पारंपारीक आमचे बहुजन समाजातले लोक आहा, आज ती माडकर फॅमिली थंयसर जेंचेर अन्याय जालो त्या दिसा त्या फॅमिलीन खंय तरी त्या ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टान आपलो एक हे आपले डिमांड घातलेलो, पूण मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून तांकां बाजूक केले थंयसर आनी तो राग काडपाक लागून PI एकosकराक तेजो वापर केलो, तेंचेर हल्लो केलो। लोक प्रतिनिधी जो 25 वर्सां निवडून येता ताका व्हरोन भितर घालप पुलिशेन कसलीच केस नासतना आनी मागीर खंय तरी कांयच कागदपत्रां ना म्हण ताका सोडप वरिश्ठ अधिकारी आनी मागीर जे सगळें घडलें तें आमी पळयलें। ही अत्यंत निशेध करण्यासारकी गोश्ट आहा आनी आमकां दिसता की बहुजन समाजातले हे लोक पळय वयर सरपाक सोदता तांकां कशा तरेन पिडले वयता पळय ते। आयज हांगासर आमी येयल्या उपरांत आमकां दिसून येता की हे लायफ गार्ड जे आसा हे गेली वर्स 1.5 वर्स आंदोलन करता वेगवेगळ्या भागात आनी वेगवेगळ्या आमदारां कडेन ते भोंवता आपल्याक न्याय दिवपाक लागून। आयज सरकार इतल्यो नोकऱ्यो काडटा तर कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर सरकारान कित्याक तांकां दवरप असो प्रश्न पडटा हांगासर। कारण गोवा ट्युरिजम कॉर्पोरेशन जर टॅक्सीवाल्यांक लागून हे पाडपाक शकता जाल्यार गोवा ट्युरिजम कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपल्या अंडर कित्याक घेवपाक शकना। तेंचे म्हणणें आहा टॅक्सीवाल्यांक हे पडटना की खंय तरी टॅक्सीवाल्यांचे अत्याचार चल्लेले आसा म्हणून तो हे पडटा, पूण हांगासर जी दृश्टी कंपनीची पळय जी हुकुमशाही चल्लेली आसा, जी तांकां त्रास करपाची वृत्ती जी त्या कंपनीची चल्लेली आसा ती सरकाराक दिसून येना। ताका लागून आमी मागणी करता सरकारा कडेन की ह्या भुरग्यांक न्याय दिवचो, तशेंच तांकां जाता तितले बेगीन आपल्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तांकां सांबाळून घेवचें आनी जे कितें मोदी पळय कोण पळय कमिशनाक खाता, ज्यो कंपनी आहा तांकां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून ते काम करता आनी हांकां आपले कडेन घेवन ट्युरिजमा अंडर दवरता तांकां खंय तरी भायर उडोवचें। नाजाल्यार आयज जे भुरगे सगळे पळोवं की हांगासर पळय जे आंदोलन करता तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आमचो मोलादीक मुख्यमंत्री जो आहा तेचें मोल वाडता दिसान दीस। मोलादीक मुख्यमंत्र्याचें जो मोलादीक मुख्यमंत्री आमचो जो आसा ताका हांव सांगपाक सोदता पसारकार मुख्यमंत्र्याक की तेणी
जे आमचे हे भुरगे आसा सगळे ह्या भुरग्यांक सद्या काम कायद्याचे कडेन दिवपाक जर शक्य जायना जाल्यार तो पयलो ट्रान्सपोर्ट घेता ट्रकांचो सद्या ई ऑक्शनिंगाचो तर ताका खंय ट्रिपी मेजपाक ते भुरगे लागता खंयचो अशी म्हाका म्हायती आहा ते गांवचे कोण व्हरून तो पळय दवरता आपले ते पावना ताका तेच खंय तेज्यो ट्रिपी बी कितें कमी बी लायता आनी मदींच ते हात मारता कितें अशें चल्लेलें आहा ताका हांव सजेस्ट करता की तेंचे ट्युरिजमांतल्यान तांकां परमनंट कामाक लायसर हेणी मुख्यमंत्र्यान ह्या भुरग्यांक सगळ्या व्हरून ट्रिपी तरी मेजपाचें काम दिवचें सगळें लायफ गार्डांक अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता आनी म्हाजे जे विशय आहा दोनूय विशय ते मांडून वाचून सोपयता. पण लायफ गार्डाचो विशय घेतल्यार जे प्रमाणे जे आंदोलन करता की बाबा आपल्या सोसायटी अंडर करपाक जाय पूण मदीं तो विशय घालता तो चुकीचो कसो दिसना की बाबा तांकां ट्रिपी घालपाक जाय म्हणून ना पळय कितें आसा आयज तेंचेर उपासमारीची पाळी जेन्ना येयल्या त्या लोकांचेर तांकां त्वरीत रिलीफ जाय येता. आतां पेशंट कसो आहा की ताका जेन्ना त्रास जाता एक्सिडंट जाता किंवा आनी कशा तरेन त्रास जाता तेन्ना इमिजिएटली ताका फर्स्ट एड जाय पडटा तशी ह्या लोकांक इमिजिएटली फर्स्ट एड आतां जायी तेन्ना तेंचो जर प्रोसेस सरकार करता कितें ट्युरिजमा मार्फत जर करता तांकां घेवपाचो तो पर्यंत सरकारान ताका मुख्यमंत्र्यान व्हरून ते आपले काम जें आहा टेम्पररी काम कित्याक हांगा ते बसोना एक दोन टायमाचेर तेंच्या जेवणाची वेवस्था जातली मुख्यमंत्र्यान तांकां दवरचें व्हरून आपल्या मतदारसंघात ई ऑक्शनिंगाचें काम खूब कडेन आतां ट्रान्सपोर्ट घेतलेलें आसा आनी बऱ्या पैकी तांकां सांबाळून घेवं येता एक दोन टायमाच्या जेवणाची तेंची वेवस्था जातली हांव म्हणिना परमनंट दवरचें तांकां एक दोन टायमाची टेम्पररी वेवस्था तेंची करची आनी मुख्यमंत्र्याकूय याद उरतली की बाबा हे भुरगे आपल्याक मदत करता तेन्ना तेंचें काम जें आहा ट्युरिजमान तांकां घेवपाचें तें बेगीन करचें म्हणून 100 कोटीचेर इन्व्हेस्टमेंट आसा खर्च करपाचो तेजेर कशें पळयता मुळात काँग्रेस सरकार ज्या वेळार आसले 50 वर्सांचें सेलेब्रेशन आसलें त्या वेळाचेर काँग्रेस सरकारान 200 कोटी दिले. आयज मोदीचें जर प्रेम आहा गोंयचेर कित्याक गोंयानूच मोदीक मॅरियट हॉटेलाची कॉन्फरन्स BJPची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेच्यान मोदीक पंतप्रधान पदाचो उमेदवार जाहीर केलो. जर मोदीक दिसता गोंयाचेर जर प्रेम आहा जाल्यार काँग्रेसीकून जवळ जवळ 400 कोटी दिवपाक जाय पूण म्हाका दिसता मोदीचो विश्वास ना प्रमोद सावंताचेर कित्याक पसारकार आतां खंयसर कशा रितीन पयशे खर्च करप कितें करतलो हे म्हाका दिसता तांचो विश्वास ना आसतलो म्हणून ताका लागून तेणी 100 कोटीचीच पॅकेज दिल्या. ती 100 कोटीची जी पॅकेज दिल्या ती तेणी जे कोण घटक आहा पळय त्या वेळाचेर थोडे घटक जे आसा तेंच्या पर्यंत 200 कोटीची पॅकेज पावोंक नासली कारण दिगंबरान तितले 91 कोटी काडून ती आमची ती रिवर प्रिन्सेस जी पळय आसली ती काडपाक थंय डायवर्ट केल्ले आनी उरलेले पयशे थोडे पंचायतीक एकादेका दिल्ले. पूण जे घटक जे आसा पोर्तुगीज पासून आमी बसवाल्या किंवा टॅक्सीवाल्या पोर्तुगीजा पयलींच्या पासून बिफोर लिबरेशन जे धंद्यान आसा तांकां कितें तरी मदत पावोवपाचें काम करपाक जाय. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे हेचेर उलयतना परत एकदां म्हाका ती याद जाली की पयर मुख्यमंत्र्याक दिल्ली आफयलो मायनींग विशयाचेर उलोवपाक. मुख्यमंत्र्याचें कितलें प्रेम आहा मायनींग लोकां बद्दल हें दिसून येयलें कारण जो मुख्यमंत्री आयज जे आमचे हे भाव हांगा बसले लायफ गार्ड किंवा आमी बस मालक संघटना टॅक्सी मालक संघटना हे सगळे जेन्ना अपॉयंटमेंट मागता तेन्ना सरकाराक उलोवपाक टायम नासता. पूण जेन्ना मुख्यमंत्री केंद्रा कडेन वयता प्रल्हाद जोशीची भेट घेवपाक मायन्स मिनिस्ट्रीची तेन्ना मायनवाल्यांक घेवन बरोबर वयता. पूण हितून कळटा की मुख्यमंत्र्याचो कितलो वेस्टेड इंट्रस्ट आहा आनी मायनवाले हेंकां कशें पोसता ते दाखोवन दिता हांगासर म्हणून हांवें ते कॉन्ट्रॅक्ट बिंट्रॅक्ट सगळ्यो ह्यो गोश्टी आयज हांगासर मांडल्या कळपाक लागून. हे राजकारण जेन्ना हेंच्या हातीन सत्ता येता तेन्ना पोलीस बळाचो वापर करून आपलेच समर्थक आतां यशवंत माडकर तेचोच समर्थक चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचो तांकां कशें पिडाप हें उत्तम उदाहरण आयज प्रमोद सावंता कडसून शिकपाक आमकां मेळटा.